नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो 15 मार्च मेरेन काडूं येता मीन काडिल्ले मीन आनी सुवाती वेलो व्याप कळूंक MMDR कायद्या प्रमाण प्रास मायनिंग डिपेंडंटाक घेवन आमदार झरयतात त्रिमंत्री समितीचे हुमरे सुदीन आनी फ्रांसिसान केंद्राच्या ऑक्शन पॉलिसीचे दिले शिनाल मायनिंग बंदी राजकीय परिस्थितीचो विषय पावलो गडकरी कडेन सुदीन म्हणटा लोकांनी 31 मार्चा उपरांत रस्त्यार देवचे मटक्याचे SITच्या मुखेलपणाक पुलिसांक खंय रिटायर्ड जुईजूच मेळना SITचेर निमाणे हायकोर्ट दवरतलो नजर रिपोर्ट वतलो DGP दितलो हायकोर्टाक सांताक्रूज सांत आंद्रेच्या लोकांक गांव ग्रेटर पणजी पिडयेंत नाका TCP मंत्री विजय सरदेसायाक घेराव फुडले TCPचे बसकेंत विशय काडटा विजयाचे उतर आनी कोच लॉबेराचो FC गोवा खडेगांठ खेळ करपाचो उलो चेन्नईत जातली म्हत्वाची सेकंड लीग मंगळारा आणि गोवा कॉर्पोरेट लीग 2018 T20 सर्तीचे ONGC वस्तात फायनलीत रिलायन्स वनाक 5 विकेटींनी मारले ONGCचो मयंक रावत मॅन ऑफ द फायनल्स गोंयांत 15 मार्च मेरेन मीन काडूं येता 13 मार्च न्ही मायनी वेलो व्याप कळूंक MMDR कायद्या प्रमाण प्रास दिला मायन संचालकान आदेश काडलो दुसरे वटेन मायनिंग बंदीन काचाबूल जाल्ल्या मायनिंगांतल्या लोकांक घेवन आमदार त्रिमंत्री समितीचे हुमरे झरयतात केंद्रान कितेंय थाराव गोंय सरकारान आपली भूमिका केंद्राक स्पश्ट करची म्हूण काब्राल सुदीन विजय आनी फ्रांसिसाक मेळ्ळो 13 मार्च मेरेन ऑपरेशन बंद करपाची ऑर्डर मायन्स खात्यान 6 मार्चाक काडिल्ली मात आता काय प्रमाणात मिनेर आनी मीन येरादारी करतल्यांक थाकाय आदल्या आदेशा प्रमाण 13 मार्च मेरेन मीन काडूं येताले आनी मिनाची येरादारी 14 मार्च मेरेन जाल्यार लीज वाठारांतली मशिनरी काडूंक 15 मार्चाची डेडलायन दिल्ली मात आता सोमारा काडिल्ल्या सुदारीत आदेशा प्रमाण प्रास बदलला आता 15 मार्च मेरेन मीन काडूं येता 16 तारखेसावन मायनिंग ऑपरेशन्स बंद मायनी वेली मशिनरी आनी अस्थायी मालमत्ता हालोवप 1957च्या MMDR कायद्या प्रमाण जातले इतले मजगती मायनिंग बंदीन काचाबूल जाल्ले मायनिंग डिपेंडंट आमदारांक घेवन सरकाराचे हुमरे झरोवंक लागल्यात खात्याचो ताबो घेवन मुख्यमंत्री आनी खण मंत्री पर्रीकार गेला अनिश्चित काळ अमेरिकेक त्रिमंत्री समिती आसून नाशिल्ल्यात जमा मायनिंग बंदीतूच सरकाराची मंत्रिमंडळाची बसका जाल्यारूच म्हयनो जावन गेलो सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे काय प्रमाणात पालन करून वेळ मागप वा पुनर्विचार याचिका घालपाचो पर्याय तांणी सुचयला बँकवाले वसुलीक लागल्यात तांकां जप्तीचे पडला सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर पास केल्या दॅट हॅज नो रिलेवन्स टू पार्शियल कंप्लायन्स हय आणि 15 मार्च व्हॉट इज द रिलेवन्स दोन इश्यू जाता टेक्निकली स्पीकिंग इफ यू वांट टू रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट गोज टू द सेम bench which is issued which is delivered the judgment number 2 is partial compliance I agree you have a point you cannot be told to just immobilize in one day the government can comply to certain things and can say that we are going to comply to the others in course of legislation. We are the elected people and corrupt ki nahi or problem zala kaso amcha kadi problem na or problem zala ek judgment ayla म्हणून we respect the supreme court but the issue is because of the supreme court and now we have to dialogue hoje pattale amka उपाय सध्या कांयच स्पष्ट ना काब्राल म्हणटा केंद्राची भूमिका कितें आसूं गोंय सरकारान कॅबिनेट घेवन केंद्राक ऑक्शनाचेर आपली भूमिका स्पष्ट करची सध्या तरी मायनिंग शटडावन 13चो 15 जाला मायनिंग सायटी वेले व्याप गुटलावकूय मायन्स खात्यान लीज होल्डरांक कायदेशीर प्रास दिला मिनेर आनी ट्रान्सपोर्टरांक तातले तातून सध्या पुरती थाकाय ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोंयच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी लिजांच्या ऑक्शनाची भाशा धरल्या सुदीन आनी फ्रांसिसान केंद्राच्या ऑक्शन पॉलिसीचें शिनाल दिलें सुदीनान गोंयची मायनिंग बंदी आनी राजकीय परिस्थितीचो विशय घेवन दिल्ली मंत्री गडकरीक मेळटा
बीजेपीचे तिगूय खासदार आणि बाकीचे काय फुडारी सोमारा दिल्लीच आशिल्ले. सुदीन म्हणटा लोकांनी खंय थार दवरचो, 31 मार्चा उपरांत रस्त्यार देवचे, तेय बी शांतिकायेन. केंद्राचे सुचोवणे प्रमाण मायनिंगाचेर थाराव घेवंक मंत्रिमंडळाची बसका घेतले म्हूण सुदीन प्रुडंटा कडेन उलयला. 31 मार्च मेरेन केंद्रांतल्यान खंय योग्य ती घोशणा जातली. मात सरकाराची सद्याची भाशा पळयल्यार सूर ऑक्शनाचो. नव्यान लिजा दितले जाल्यार इसी करूंक कमीत कमी कितलो तेंप लागतलो ताचे सुद्दां गणीत सरकारी पावण्यार जाला. ज्यांचे पोट ह्या मायनिंग हेचेर आसा तांचे कडेन की 31 मार्च पर्यंत तांणी गोंयांत जे बंद घेवपाचें थारायलां तें घेवचें न्हय. आमकां थोडो वेळ दिवचो. 31 मार्च नंतर पर्यंत आमी जर कांयच सुतोवाच करूं ना जाल्यार तांणी जाय तें करपा खातीर मुखार सरचें. हांवूच सांगता, कायदो मात्र हातांत घेवचो न्हय, पूण यथायोग्य विचार करून सेंट्रला कडच्यान एक तर लीज सगळे ऑक्शन करपाचें किंवा बाकीच्यो गोष्टी करपाच्यो, हाचो सुतोवाच 31 मार्च पर्यंत योग्य मनशाच्या माध्यमांतल्यान तो जातलो. 31 मार्च मेरेन काय जालें जाल्यार जे रस्त्यार जातले तांकां तुमी तेंको दितले? डेफिनेटली लोकनाथ, पूण मुखा आंदोलनात लॉ अँड ऑर्डर हातांत घेवन न्हय. फ्रांसीस भाऊ, तुमी आसतले लोकां बरोबर त्या आंदोलनात? लोक आसा आमी आसा न्हू. लोकांक पयस धरून आमी काय राजकारण करूंक शकना. आमी 2 लाख लोकांचे तर प्रश्न सोडूंक शकना जाल्यार सरकाराची गरज कित्याक? आज हांव दिल्ली वता. दिल्ली म्हजी MOST MRTH मिटींग आसा. जे प्रश्न ह्या 5-6 दिसांत गोंयांत जाल्या ते सगळे प्रश्न माननीय MOST MRTH मिनिस्टर नितीनजी गडकरीच्या मुखार हांव दवरतलो. आनी येदा कदाचीत आमकां जर सुतोवाच आयलो आसत जो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान, आमी इमिजिएट कॅबिनेट हांगा घेतले आनी कॅबिनेट घेतले नंतरूच आमी फुडलें हें सोपस्कार म्हणजे जे कितें जाय गोंयांत कितें करतले तें आमी डिक्लेअर करतले. गोंयच्या लिजांचे ऑक्शनूच करचे पडटले म्हूण त्रिमंत्री समितीचो दुसरो ज्येश्ठ वांगडी ज्येश्ठ मंत्री फ्रांसीस म्हणटा. फुडें चालू जावपाक ऑक्शन करपाक जाय, ती खरी खबर. ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ती परतून चालू जावसर आनी बंद केल्या नंतर मदलो काळ आहा पळय तो मायनिंग डिपेंडंट लोक कितें करतले? ताका घडयेक 1 वर्स लागत, घडयेक 2 वर्सां लागत, घडयेक 3 वर्सां लागत. जर सेंट्रल गव्हर्मेंटान जर मनान घेतले जाल्यार तो एक ऑर्डिनन्स काडून गोंया पुरती लिजा एक्टीव ते सगळे करी येता. दॅट इज पॉसिबल म्हणटा पळय तें आमी. हय, पूण ती मदीं एनवायरमेंटल क्लियरन्स जावपाक जाय. आनी एक मोठे खबर म्हणल्यार एक 9 मेंबर बेंच ते कन्सेशनल एग्रीमेंट आहा पळय ते आमचे ते तपासतात वेदर दे कॅन बी स्टील वॅलिड. म्हणटकूच ते थरल्या उपरांत थोड्यो गोश्टी फुडें वयतल्यो. शक्य जाल्यार आदली लिजा सुरू करात म्हूण आमदार पावसकार मागता. मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट तेंचे आसा आनी तेंच्या प्रयत्नान हे जे 88 लीज जे आसा तांकां एक्सटेंशन मेळटलें अशी म्हाका आशा आसा अजुनी. आनी ना मेळ्ळें समज सुप्रीम कोर्टाच्या एक्टा प्रमाणे वचचें पडलें जाल्यार म्हज्या म्हणजे सरकार माध्यमांतल्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जवळ जवळ 65 करोड रुपीज सरकारा कडेन आसा. त्या सरकारान मायनिंग इफेक्टेड जे लोक आसा तांकां फंडांतल्यान पयशे तांकां दिवचे आनी वेवस्थीत वर्स म्हणजे समज सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन प्रमाणे ऑक्शन करपाचें आसा जाल्यार वर्स भितर हे ऑक्शनाचो प्रोसेस करचो. दुसरे वटेन बीजेपीचे तिगूय खासदार विनय तेंडुलकार, श्रीपाद नायक आनी नरेंद्र सावयकार दिल्ली पावल्यात. मंगळारा सकाळी 11 वरांचेर खंय ते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मेळपाचे आसात. थंय गोंयचे मायनिंग बंदी आनी उपराशिल्ले राजकीय परिस्थितीचेर विशय येतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.